आणि ह्याही वेबसायटीच्या फाटी ह्याही सोशल मीडियाच्या फाटी आमची एक संपूर्ण कार्यकर्त्याची एक फळीच तयार आसा. हांव मुद्दम आयज उल्लेख करता बाब रुपेश कामत आमचो सोशल मिडियाचो कन्व्हेनर आसा. तेचे मागता की ताणें मुख्यमंत्र्याच्या आनी अध्यक्षाच्या हातान प्रत्यक्ष फोन घेवचे द टोकन ऑफ एप्रिसिएशन. अब नवीन रायकर हो ताजो को कन्व्हेनर जावन आसा सोशल मिडियाचो. आयच्या वेबसायटीच्या फाटली टीम त्याच्या आर्किटेक्ट म्हणटलो तो नागराज प्रभू बोरकर आणि ताचे दोन वांगडी नागराज वैभवचारी आणि रामकृष्ण देसाई रामेश्वर देसाई सॉरी सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि तांच्या अथक परिश्रमा खातीर आयज ही एक सुंदरशी वेबसायट तयार जाल्या. हांव प्रदेशाध्यक्षाकडे सुत्रां दिताच पूण ताचे पयलीं एक तुमकां रिक्वेस्ट करता जेन्ना ही वेबसायट ओपन जातली तेन्ना कृपा करून विजीट करा आणि तातूंत कितेंय जर चुको आसत थोडेशे कमी आसत जाल्यार प्लीज कळया. कित्याक तुमचे सगळ्यांचे मिडियाच्या दोळ्या सकयल्यान वचत जाल्यार म्हाका दिसता खंयचीच गोश्ट कोणाक चुकपाक ना. देव बरो करूं आमचो प्रदेशाध्यक्षान फुडलीं सुत्रां हातान घेवची. थँक्यू सिद्धार्थ. आजच्या वेबसायटीच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्तान हांगा म्हजे बरोबर उपस्थित आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, पार्टीचे आमचे महामंत्री आदले खासदार नरेंद्र सावयकर, दुसरे आमचे महामंत्री दामू नाईक, पार्टीचे स्पोक्स पर्सन आणि ज्यांच्यांनी सगळ्यांक फुलां दिलीं तिवन आमी ते आमचे सिद्धार्थ बाब कुंकळकर ते आमच्या आयटी सेलाचे कन्व्हेनर आसात. आता थोड्याच वेळान आजची नवी वेबसायट ही आज आमी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते तेचें उद्घाटन जातलें. जशें सिद्धार्थान सांगलें तशें ही वेबसायट मातशी एक वेगळ्या पद्दतीची. ह्या वेबसायटीच्या भितर सादारण आमी डायरेक्ट कारण नवीन ज्या तरेन आमकां फेसबुका वयल्यान आपल्या मोबायला वयल्यानूय ती पळोवपाक मेळटली. युजर्स फ्रेंडली अशी वेबसायट आसा आनी हातूंतल्यान खरी माहिती पार्टीचे डे टू डे एक्टिविटीज ज्यो जातल्यो ते सगळ्या एक्टिविटीज तातूंतल्यान सगळ्या जाणांक पळोवपाक मेळटले. तातूंत तांच्यांनी आनी एक म्हणिल्लें की कोणाक एखादें सजेशन जर दिवपाचें आसत जाल्यार तें सजेशन दिवपाचें प्रोविजन ह्या वेबसायटी भितर आसतलें. पार्टीची आदले आमचे जे अध्यक्ष जावन गेले गोवा प्रदेश म्हणून त्या सगळ्या अध्यक्षांची माहिती त्या हाच्या भितर वेबसायटी भितर आसतली. आतां आसलेले आमचे सगळे पार्टीचे स्टेट ऑफिस बेरर आसत, आमचे आमदार आसत, मंत्री आसत, ह्या सगळ्यांची माहिती त्या वेबसायटी भितर आसतले. आमी जे जे इव्हेंट करतात कारण आमी सदोदीत वेगवेगळे एक्टिविटीज करत असतात. ह्या सगळ्या एक्टिविटीचे जे जितले ई बूक जातले हे सगळे ई बूक ताका कनेक्ट जातले आनी त्यामुळे ते सगळे इव्हेंट ह्या हातूंतल्यान सगळ्या जाणांक पळोवपाक मेळटले. कारण 150 इव्हेंट वेगवेगळे इव्हेंट हाच्या भितर आसात. कारण एक सुरवाती पासून गोंय भितर जे पार्टीचे वेगवेगळे फोटोग्राफ्स आसत हे सगळे आसतलेच आनी पार्टी डे टू डे बेजीस जे काही कार्यक्रम करता त्या सगळ्या कार्यक्रमाचे लिंक हे तातूंत आसतलें. साधारण एक 11,000 प्लस अशे फोटो भितर लोड केल्ले आसा आनी ताका लागून हांव हाच्या नवीन वेबसायट जी आज आमी लॉन्च करतात ह्या कार्यक्रमाक हांव आमच्या बरोबर मुख्यमंत्री आमचे तशेंच तुमी सगळे पत्रकार तुमचे सगळ्यांचें ह्या हाका स्वागत करता. आनी जशें सिद्धार्थान सांगलें त्या प्रमाण तुमी सगळ्यांनी त्या वेबसायटीर वचून सगळें पळोवचें आनी एखादें सजेशन जर कितें आसत जाल्यार डेफिनेटली आमकां शेअर करचें. आनी खास करून म्हाका सांगपाक बरें दिसता कारण ही कंप्लीट वेबसायट ही आमची टीम जी आसा आय टी टीम आनी सोशल मिडिया टीम ह्या टीमीन स्वता डेव्हलप केल्ली आसा. आनी ताका लागून एक कार्यकर्त्यान आमी कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्ट दिलें आनी तें केलें अशें न करता कार्यकर्त्यान स्वता आपलो टायम दिवन खऱ्या अर्थान बऱ्या तरेची डिझायन करपाचो तांच्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा. हांव परत एकदां आजच्या ह्या सोहळ्याक तुमच्या सगळ्यांचें हार्दिक स्वागत करता. तुमच्या सगळ्यांचें व्हेरी शॉर्ट नोटिसीर आयल्या तुमकां धन्यवाद दिता आनी हांव मुख्यमंत्र्याक विनंती करता की तांच्यांनी पयलीं उलोवप करचें आनी मागीरच लॉन्च करची. Launch of BJP Goa website www.goa.bjp.org.
ह्या सुहाळ्याक आमच्या मदीं आमचे पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानवडे, दोन्ही जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट नरेंद्र सावयकर, दामू नाईक, IT सेल इन्चार्ज माजी आमदार बाब सिद्धार्थ, तुम्ही सगळे जाण हांगासर उपस्थित आसा. सगळ्यात पयलीं हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता आमची IT सेलाची टीम. नवीन आसतलो नागराज आसतलो, रुपेश आनी तांचे सगळे वांगडी ज्यांच्यांनी कश्ट घेवन आमची पार्टीची न्यू वेबसायट जी आसा ती आमी लॉन्च केल्या. अध्यक्षान आतां सांगला त्या प्रमाणे त्या वेबसायटीन सगळे अपडेट्स पार्टीचे पास्ट अध्यक्ष आसतले किंवा हांच्या टेन्युअरांत पार्टीचो जो कामकाज जाला ताचो सगळ्याचो तितून अपडेट आसतलो. त्याच्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टीच्या टेन्युअरांत भारतीय जनता पार्टीची जी सरकार जाली त्या सरकारांची जी मेजर अचिवमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट ही बी त्या वेबसायटीचेर आमकां पळोवपाक मेळटली. म्हणजे तिनूय मुख्यमंत्र्यांच्या मनोहरभाईंच्या काळात, पार्सेकर सरांच्या काळात आणि आता माझ्या सरकाराच्या काळात जे अचिवमेंट्स आसात, मेजर अचिवमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट हे ह्या सायटीचेर आमकां पळोवपाक मेळटली. तशेंच ऑल पार्टी फंक्शनरीज हांची लिस्ट हे सगळे अवेलेबल आसतले. आमचे पार्टीचे खासदार, राज्यसभेचो खासदार बाब विनय तेंडुलकर आसतलो, श्रीपाद भाऊ आसतलो, हांच्यांनी मेजर कामां किंवा नरेंद्र सावयकराच्या टेन्युअरांत तेणी केल्ली मेजर कामां ही बी आमकां त्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटली. इन शॉर्ट पार्टीचे टोटल गोंयांत जी ओवरऑल डेव्हलपमेंट कशा पद्दतीन आमी करता ह्या वेबसायटीचेर आमकां सदोदीत पळोवपाक मेळटली. कंटिन्युअसली हांव परत एकदां म्हणजे आमच्या IT सेलाचे आनी खास करून ही वेबसायट करपा खातीर आमच्या पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी तेंच्यांनी कश्ट घेतला तांकां खरोखरूच खूब खूब अभिनंदन करता तेंच्यांनी. इन लॉंग रन म्हणजे आमी म्हणटा की वेबसायट ही पार्टीची फुडल्या जनरेशना खातीर आमी सदोदीत हिस्ट्री ही कायमची मेंटेन उरपा खातीर ही वेबसायट सदोदीत उपयोगी येतली. आमकां डे टू डे अपडेट जावपा खातीर किंवा डे टू डे पुराय सगळ्या कार्यकर्त्यांक लोकांक पार्टीची फंक्शनरीज कळपा खातीर सदोदीत वेबसायट जी आसा ही उपयोगी ठरतली. त्या खातीर हांव आयच्या ह्या सुवाळ्याक खास करून पार्टी अध्यक्षांचे अभिनंदन करता की त्यांच्या टेन्युअरांत ही तेंच्यांनी इनिशिएटिव्ज घेवन ही वेबसायट आज ते लॉन्च करता त्या खातीर तांचेय बी खूब खूब अभिनंदन. विल लॉन्च माउस वायरलेस माउस सकल दो. ओके आम्ही उभे राहूया काय बसून बसून करूया आता. हां बरं. सिद्धार्थ दिसता करूया दिसता अशें राव फुडल्यान रावना कितें जालें लागीं जाला. येस थँक्यू. हय जालें. फक्त एकच सगळ्यांक फाल्यां भारतीय जनता पार्टीची राज्य कार्यकारिणीची मिटींग आसतली सकाळी 11 ते 4. पण प्रेस ब्रिफींग जें आसा तें तुमकां सगळ्यांक आमी 5:30 वरांचेर प्रदेश कार्यालया भितर आमी सगळें प्रेस ब्रिफींग जें आसा तें तुमकां दितलें. जाल्यार इतली अडचण जावची न्ही. कारण कशें आसा की सगळें फॉलो करून आमी करतले आनी त्यामुळे उगीच थंय येवन गर्दी वगैरे प्रेसाची आसची न्ही म्हणून आमी सगळें ब्रिफींग जें आसा ती बैठक जाल्या उपरांत हांगा तुमकां 5:00 आमी ब्रिफींग दितले. थँक्यू. थँक्यू. कितें रे ही प्रेस खंयची ती हे